दुसऱ्या एसएन कितें घातलें? आयज आमी एक मेमोरेंडम दिवपाक गेल्ले स्पिकराक रिगार्डींग द एसेंब्ली सेशन. आमकां एक न्यूज येता की एसेंब्ली शॉर्टन करपाक सोदता. जे एसेंब्ली सेशन आसा जे 25 दिसाचें एसेंब्ली सेशन समन जाल्लें आसा ते शॉर्टन करपाचें आसा म्हणून अशी एक न्यूज आवट जाल्ली आसा. ताका लागून आमी एक आयज आमचे वाटेनच्यान एक मेमोरेंडम दिल्लें आसा स्पिकराक की ही जी एसेंब्ली आसा ती शॉर्टन करची न्ही, कारण कितलो तेंप जाला. गेल्या ती 2 वर्सां सारकी एसेंब्ली सेशन सारकी जावंक ना. आनी जे लोकांचे विशय आसा आतां आफ्टर इलेक्शन लोकांचे जितले विशय आसा ते खरें म्हटल्यार मांडपाक एक एक्सप्लोजर मेळपाक, कितलेशे नवीन आमदार आसा, 19 नवीन आमदार आसा आनी असो कितलो बरो एक्सप्लोजर मेळपाक लागून ही एसेंब्ली जावपाक जाय आसली. मात आयज एक सॅडन न्यूज कशी म्हाका तरी दिसता की आयकूंक येयली म्हाका की एसेंब्ली खंय ना खंय शॉर्ट जातली. आनी हे फक्त पंचायत इलेक्शनाक लागून हेय म्हणून न्यूज आवट जाल्ली आसा. बट जेन्ना पंचायत इलेक्शन आसा, पंचायत इलेक्शन इज टोटल डिफरंट बॉडी. पंचायत इलेक्शन आनी एसेंब्ली कांयच लागना. एसेंब्ली इज टोटल डिफरंट बॉडी. हे लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्ली आसा आनी एका सेंट्रल आमची जी एसेंब्लीन जितले लॉ आसा ते टोटल डिफरंट आसा. आनी हे मेन म्हटल्यार लोकांचे विशय मांडपाक लागून एसेंब्ली सेशन आसता. आनी खरें म्हटल्यार हे शॉर्ट केले ना कितलेशे विशय जे लोकांचे हिता खातीर ते विशय मांडपाचे आसता. कितलेशे आमदारांनी आपणाचे विशय एलिक्यूज तयार केल्ले आसा, बिलां तयार केल्ली आसा, रेजोल्युशन्स तयार केल्ली आसा, ती घातलेली आसा. ती कितली फाटीं उरतली. सो हे फाटीं उरपाक जायना म्हणून ही एसेंब्ली 25 दिसांची आसा तशी 25 दिसांची जावची असो म्हणून आमी मेमोरेंडम घातलेलो आसा. आनी खंयच्याच रूल बुकान बरयल्लें ना की पंचायत इलेक्शन आसा नाल्यार एसेंब्ली शॉर्ट करची म्हणून अशें बरयल्लें ना. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना 243 जी पावर्स जी आसा ती पावर्स अजून पर्यंत आमचे जे स्टेटीन दिल्ली ना. 73rd अमेंडमेंट म्हणटा आमी ते अमेंडमेंट अजून पर्यंत दिल्ले ना पंचायतीक. सो जो डिसेंट्रलायझेशन पावर आसा तो डिसेंट्रलायझेशन दिल्लो ना. हो खरें म्हटल्यार सरकारान दिवपाक जाय आसलो. 1992 हे एक्ट जाल्ले बट अजून पर्यंत गोंय सरकारान ते करूंक ना. आमचे जे पंचायतीक डिसेंट्रलायज केल्ली ना. आनी जे आमी म्हणटा पंचायत इलेक्शन आसा तेका आमदार वचपाची गरज ना. ती पंचायत लेवलाचेर आसा. पंचायत बॉडीज टोटल डिफरंट आसा. ती टोटल डिफरंट बॉडी आसा. सो आमचे हे मेमोरेंडम आसा ते क्लियर कट आसा की जे एसेंब्ली सेशन आसा ते आसा तशें जावचे 25 दिसाचेच जावचे. आनी जे लोकांचे विशय आसा ते सगळ्या आमदारांक विशय मांडपाक मेळचे. आनी कितें फुडें आमकां करपाक जाय रेजोल्युशन जावं बिलां आसा ती पास जावपाची हे एसेंब्ली सेशन जावचें म्हणून. स्पिकराची भेट घेता तुमी आतां? हय स्पिकर. आनी दुसरे आमी आनीक आमचे घातले ते म्हणजे पोगो बील. आमी जे आमची चीफ सेक्रेटरी आसा ताका सबमीट केल्ले. आतां आमी स्पिकराकूय सबमीट केला. आमी गव्हर्नरा कडेन अपॉयंटमेंट मागला आनी गव्हर्नराकूय सबमीट करतले. आमी सांगलेले की सगळ्यांक आमी जे आमदार आसा सगळ्या आमदारांकूय सबमीट जातले. तशेंच जो MP आसा MPकूय सबमीट जातले. सो हे आयज आमी स्पिकराक आयज सबमीट केल्ले आसा पर्सन ऑफ नोन ओरिजिन बील. आनी तेंच्यांनी सांगला की ऑलरेडी ते लॉ डिपार्टमेंटान गेल्ले आसा म्हणून. सो आमी अपेक्षा करता की सगळ्या आमदारांनी हे वाचचें, स्टडी करचें आनी तुमचो जो निर्णय आसा गोंयकारांक लागून तो तुमी दिवचो. धाडला तुमी सेंड टू ऑल? आमी ऑलरेडी आमचे जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ऑल ओव्हर गोवा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी वायज तांकां आमी ऑलरेडी धाडला. आनी ते आपापल्याचे जे हें आसा डिपार्टमेंट आपापल्याचे आमदारांक ते व्हरून दितले आनी ते इन्वर्ट करतले. तशेंच जे MP आसा जावं गव्हर्नर आसा तांकां हांव पर्सनली वचून तांकां दितलो. आनी इश्यू आहा की दीस ते सबवे GMC सबवे इज अंडरग्राउंड. कितें दिसता? तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली GMC जो सबवे आसा तो इतली वर्सां जाली. आतां अशे सबवे 2 बांदून जाले. तेजे पयलू आनीक सबवे बांदलो तोय तसोच अंडरग्राउंड बुडटालो. मागीर तो मोडून दुसरो सबवे बांदलो. आनी हे जे बांदता आसतना हें आतां बांदलें कितलीं वर्सां जालीं बांदलां पण बांदता आसतना कांय स्टडी करिनासतना उदक लॉगींग जातली, वॉटर लॉगींग जातली काय ना, उदक खंयच्यान वयतलें आवट वयतलें, मोटर लावन तांकां एवरी डे आमकां सक्शन करून आवट काडचें पडटलें. हें कांय स्टडी नासतना हें खरें म्हटल्यार जे बांदलेलें खरें म्हटल्यार हो फेलियर ऑफ टॅक्नॉलॉजी आसा. आयज टॅक्नॉलॉजी खंयच्या लेवलाचेर पावल्ली आसा मात ही आयज सारकी यूज करूंक कळना. फक्त टेंडरां पास केली, इन्स्ट्रुमेंट काडले म्हणून जायना. तेजेर स्टडी जावपाक जाय सारकें कशें आमकां तेजेर आमकां बरें करून तयार करूंक जाता. ओवरब्रीज केल्लो जाल्यार फायदो जातलो, सकयल्यान केल्लो जाल्यार फायदो जातलो. आनी ते आयज उदक भरता. तुमकां खबर आसतलें आयज फाल्यां हांवें समज थंय मोटर घातलो, मोटर काडून एक दीस काडटलो मात सदांच काडटले कोण? फाल्यां त्या मोटराक जावं ते सक्शन पंपाक ताका आमकां एक्सपेंडिचर आसतलो. एवरी टायम एक्सपेंडिचर दीत रावतले
तशेंच तुमी पळयता आसतले जुवारी ब्रिज तेजी कंडिशन सारकी ना, तशीच मांडवी ब्रिजांची कंडिशन सारकी ना, तशीच अटल सेतूची कंडिशन सारकी ना. सो जे मेंटेनन्स जावपाक जाय जावं तेजेर निगराणी जावपाक जाय. आतां म्हणटा वॉरंटी दिता म्हणटा 3 वर्सां. आयज मिनिस्टर पासून म्हणटा की वॉरंटी आसा तेजेर म्हणटा. वॉरंटी आसा ना ते जे काम आसा ते खरें म्हटल्यार बरे पद्दतीन जावपाक जाय. पयलींचे तुमी पळयता आसतले ब्रिज स्ट्रक्चर कितें बांदताले ते खरेंच बरे आसताले आनी ताका मेंटेनन्स तितले जायनासले. आयज ते 3 वर्सांच्या भितरूच मेंटेनन्स लागता. 3 वर्सांची समज मेंटेनन्स जाता 3 वर्सांच्या भितरूच मेंटेनन्स जाता आनी तेजे मागीर कोण करतलो? तेजे बाजून आमच्या बोल्सांचे पयशे. म्हटल्यार जो टॅक्स पेयर आसा टॅक्स पेयराच्या बोल्सांचे पयशे घालचे पडटा. म्हटल्यार आयज जी अकाउंटेबिलिटी आसा ही सरकारान दवरपाक जाय. अकाउंटेबिलिटी कशी आमी करतले, आमचो फायनान्शियल जो स्टेटस आसा कसो मेंटेन करतलो हें सरकारान पळोवपाक जाय. आनी प्रत्येक मिनिस्टरान जावं जे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की बाबा आमी कशी तिजोरी आमची साल्वार करतली, कमी एक्सपेंडिचर करून बरी क्वॉलिटी दितली हें पळोवपाक जाय. आयज कितें जालां, आयज चड एक्सपेंडिचर जाता बट क्वॉलिटी लो आसता. ही क्वॉलिटी खरें मेंटेन करपाक जाय आनी बरे भशेन व्हरपाक जाय. गिरीश बाबू, पण आता GMC आसा ती तुका लागता. तूं कितें करतलो फुडें सबवेचे? पळय सबवेचे हांव करतलो म्हटल्यार पळय आमी ऑलरेडी सांगलेलें की हें जे मेंटेनन्स आमी रस्तो हें जाला तेन्ना आतां तेंच्यानी डांबोर घातलेलो आसा, क्लियर जाल्लें आसा. पूण जें आतां करतलो म्हटल्यार आमी सक्शन पंप घालूनच तें उदक काडपाक शकतले जावं आवट करूंक शकतले. बट तेजो आतां परमनंट सोल्युशन तुमकां कितें दिसता? लोकांकूय विचारपाक तेजो परमनंट सोल्युशन कितें? आयज ते बांदकामूच अशे पद्दतीन जाला की थंय उदक लॉगिंग जातलें, थंय ड्रेनेज जातलेंच. आतां तुमी ते सांगता आसतले की हांगांतल्यान उदक भायर काडूंक मेळटलें, बट आमकां तेजो सोल्युशन कितें? हें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्नाच तो सोल्युशन येवपाक जाय आसलो. आयज तो सोल्युशन दिसना थंय. आयज आमकां हांव वतलो थंय मोटर लायतलो, पंप काडटलो, उदक आवट करतलो, इतलें करूं जाता. तेजे वयर आमी करतले कितें? सो हो टोटल फेलियर आसा. जो काम केला तेजो टोटल फेलियर आसा. हें खरें म्हटल्यार स्टडी करपाक जाय आसलो. आयज इंजिनियरींग इतले लेवलाचेर पावल्ली आसा, व्हडले व्हडले ब्रिजीस जाता, व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर्स जाता. मात आयज हें बारीकसो जो सबवे आसा त्या सबवेन आयज ऑटोलॉगिंग जाता. आतां तुमी पळयता आसतलो अटल सेतूचे देंवता आसतना थंय उदक भरता. पळयला तुमी न्हू? सो तें उदक भरता कित्याक लागून? कित्याक आयज ती टॅक्नॉलॉजी तेंच्यांनी यूज करपाची सारकी करूंक ना. तेंच्यांनी जेन्ना पळोवपाक जाय की बाबा थंय सकयल देंवतले थंय उदक भरतले म्हणून दोनी सायडीच्यान उदक हायटायड जाता तेन्ना उदक भरतले जावं पावस पडटा तेन्ना उदक भरतले. सो हें पयलूच स्टडी करपाक जाय. आयज हांवें म्हटलें की बाबा तें आमी आनी कितें करतले, गेले ते फावट तशेंच केलें तेंच्यांनी. गेले ते फावट सबवे मोडून परत दुसरो बांदलो, बट सेम प्रॉब्लेम. सो फाल्यां मोडलो म्हणून तेजो आन्सर मेळपाचो ना. आयज मोडलो जाल्यार वयल्यान आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे आसा ते वेस्ट जाले. सो जे कितें करतले तें काम सारकें करपाक जाय. सो तें स्टार्टींग फेजानूच सारकें जावपाक जाय. आतां एंडींग फेजान हांव फक्त काडूंक शकता उदक भायर, उदक काडून भायर मारूंक शकता, इतलेंच करूं शकता. परत उदक भरतले, सेम प्रॉब्लेम जातलो. सो हो प्रॉब्लेम सोल्युशन आसा तो पयलूच दिवपाक जाय आसलो आनी पयलूच जावपाक जाय आसलें.